प्रमोद सावंतांचे इनॉग्रेट केले जे डॉक्टर हॉस्पिटल आमचे मुख्यमंत्री ते आयच्यान सब डिस्ट्रिक्ट न्हू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑन पार विथ डॉक्टर म्हणून राजीनामो आनी राजकारण हाडपाक हांवें एक्सेप्ट केले. खंय तरी कोण तरी फुडें आयल्यार मागीर आमकां आमचे बी दोळे ओपन जाता की बेगिना बेगीन काय गोष्टी सरकाराचेरूच पेज दिवचो ना, गरीबाक काय 1 रुपया दिवपाची गरज पडची ना. मुख्यमंत्र्यांनी केल्ली आसा व्यवस्था. असेंब्लीचे पयलीं हांगा आमी मेडिकल कॉलेज हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. नर्सिंग कॉलेज आयज हेंच्या खातीर ते हॉस्पिटल उबे जाल्ले आसा आनी जीता खातीर. पूण हे तुवें टेन्शन घेवपाची गरज ना. सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशेंच आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी फ्लोर ऑफ द हाऊस जेन्ना असेंब्लीन एश्युरन्स दिले आनी ते आयज तेंच्यांनी फुलफील केले, ताका लागून तांकां जोरदार ताळयो दिवच्यो. आतां आमदार जाले आयज 4 वर्सां जालीं आनी 4 वर्सां कंटिन्युअसली कितें डिफिकल्टीज ह्या हॉस्पिटलाक येयले ते सांगपाक खूब टायम लागतलो. पूण जे करता आसतना आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप टायम टू टायम करताले. हांव पार्सेकर सरा कडेन 2-3दा गेला आनी तेंचे गायडन्स घेतला की तेंच्यांनी सांगलें बाबा अशें आपूण सुरवात केल्ले आनी ते लिंक जावंक जाय म्हणून आनी तेंचे गायडन्स मेळ्ळा. ताका लागून धन्यवाद म्हणटा. राजकारणान मतभेद आसतात पूण कशें आसता केन्ना समाज कार्य करचें आसता आनी गांवची उदरगत मतदारसंघाची उदरगत करची आसता तेन्ना सगळे एकजुटीन एकी कडेन रावन काम करपाक जाय. त्या प्रमाणे आमी आमचें काम कार्य चालूच दवरला. गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर जे भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री जावन आयज हे हॉस्पिटल आमच्या फुड्यान आयज उबे जाल्ले आसा. आयज हेंच्या खातीर ते हॉस्पिटल उबे जाल्ले आसा आनी जीता खातीर ते हॉस्पिटल आयज चालू जाता. आयज जी तालुका मांद्रे मताचो आमदार प्रवीण आर्लेकर ह्याच तालुक्याचो आमदार हांकां दोगांची इच्छा आशिल्ली की हे हॉस्पिटल बेगिना बेगीन चालू जावंक जाय. प्रमोद सावंताचे आनी म्हाजे रिलेशनशीप केन्नाचे ना. आयज कोणाक खबर ना, लोकांक एक दृश्टिकोनान लोकांक दिसता. पार्सेकाराक खबर आसतली, मिस्टर पार्सेकाराक खबर आसतली की डॉक्टर प्रमोद सावंताचो डॉक्टर म्हणून राजीनामो आनी राजकारण हाडपाक हांवें एक्सेप्ट केल्ले राजीनामो आनी तेन्ना ते भितूर सरले. आयज काय कारणां खातीर तेन्नाच ते आमदार जावपाचे. आयज मुख्यमंत्री जाले. आयज हांव आरोग्य मंत्री आसतना ते डॉक्टर आशिल्ले पूण म्हाका अभिमान की तेंच्या सकयल हांव आयज काम करता म्हणून. आयज कोण खंय पावता म्हाजो अध्यक्ष आयज देशाचो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्षान सांगले भारतीय जनता पक्ष एकूच असो पक्ष आहा जे आयज खंयच्या मनशाक खंयच्या थरार पावूं शकता ते कोण काय सांगू शकना. आयज आमी हांगा सगळे कित्याक बसल्या, डॉक्टर प्रमोद सावंत चडांत चड टायम काडून हांगा आयल्या. तेणी आयज लिंक हॉस्पिटल म्हणून आयज डिक्लेअर केले. आयज पेडण्याच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता, इवन संघर्ष करणारी समिती तुमचे बी आभार व्यक्त करता कित्याक खंय तरी कोण तरी फुडें आयल्यार मागीर आमकां आमचे बी दोळे ओपन जाता की बेगिना बेगीन काय गोष्टी जावंक जाय. पूण हे हॉस्पिटल आयज नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पेक्षा व्हडलें हॉस्पिटल आयज पेडण्याचें हॉस्पिटल जावंक आसा जेका 140 कोटी खर्च आयज गोंय राज्याच्या सरकारान आनी मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्वाच्या सरकारान जे केल्ले आसा. 2-3 गोष्टी हांवें मुख्यमंत्रीक ऑलरेडी फायल आमी प्रोसेस करून प्रणव भट आसा नोडल ऑफिसर जे बरें काम करता आयज ते ऑलरेडी प्रोसेस केल्ले आसा. गोवा मेडिकल कॉलेज लिंक हॉस्पिटल जाल्ले आसा. त्याच बरोबर प्रत्येक गोष्ट एक्सटेन्शनाच्या बेसिसाचेर त्यो फेसिलिटीज हांगा दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी आयज तुमच्या फुड्यान एक बरो असो डॉक्टर तो रोज येवंक शकचो ना पण तो नोडल ऑफिसर म्हणून आमी ताका नेमता मुख्यमंत्रीचे परवानगी घेवन. तो राजेश पाटील तो आठवड्यातून एकदा तरी हांगा येतलो आनी तुमचे लक्ष तेजेर दवरपाचो ताचो प्रयत्न आसतलो. आमच्या मदीं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस डॉक्टर रुपा आहा, तिका बी हातभार दिवपाक एक योग्य तरेचे एक आमकां एक कॉम्बिनेशन अँड फेसिलिटेशन जातले. आयज प्रमोद भट हा ते मुख्यमंत्री डायरेक्टली रिपोर्ट करतले, म्हाका सांगतले, आमी दोघी बसतले. जे खंय आमकां अडचणी येता ते मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एक लक्षात घ्या की कोणाच्या जिवनान रियल लायफ एक्सपिरियन्स येता तेकाच कळटा की बाबा आरोग्य क्षेत्रांत कितें कितें करपाक जाय आनी कशें फुडें वचपाक जाय. म्हाजो खूब वाद जातालो एक्झॅम्पली, केन्ना केन्ना सारकें आसूं शकता, केन्ना केन्ना हांव चुकीचे म्हाका दिसता की कदाचित निर्णय आसूं. आयज ह्या हॉस्पिटलान मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा. आमी ह्या असेंब्लीचे पयलीं हांगा आमी मेडिकल कॉलेज हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. नर्सिंग कॉलेज दोनूय ह्या हॉस्पिटलाक लिंक आसतले. म्हणजे आनी कितें जाय पेडण्याच्या लोकांक. आयज तुमच्या भुरग्यांक नर्सिंग करपाक आनी पयस व्हरपाची गरज पडची ना. हांगाच
मेडिकल कॉलेज केल्यार सीट्स हांगा एडिशनल आमकां गावतले आणि सरकाराचेरूच पे दिवचो ना, गरीबाक काय 1 रुपया दिवपाची गरज पडची ना. मुख्यमंत्री केल्ली आसा व्यवस्था. आमचे DDSSY आणि आमचे सगळे स्किम्स, आमचे जे कितें इन्शुरन्स स्किम्स त्या माध्यमांतल्यान तुमकां फ्री सेवा सदांच दिले वयतले. पण आयज जेन्ना मेडिकल कॉलेज हांगा येता, जेन्ना विचार करा की देशाचे प्रधानमंत्री सांगलेले आसा की प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान एक मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज आसपाक जाय, म्हणजे लोकांची सेवा वेगळ्या तरेन. आयज आमी म्हणटा आमकां डॉक्टर गावना, पण ते डॉक्टर गावपाक आमी खंय तरी मेहनत करपाची गरज आसा. हे हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जातले. प्रमोद सावंतान जे इनॉग्रेट केल्ले जे डॉक्टर हॉस्पिटल आमचे मुख्यमंत्री, ते आयजच्यान सब डिस्ट्रिक्ट न्हू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑन पार विथ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले. आनी ह्याच तरेन आमकां लोकांची सेवा करपाक जाय. आमी सगळे एका. आयज माजी मुख्यमंत्री स्टेजीर बसला, ताका कसो स्टेजीर हाडूं शकना. आयज तेज्या खातीर आयज हे हॉस्पिटल उबें जाला. पेडणेचे लोक कशे विसरूं शकता. जी तारोळकरान आयज विधानसभेत 0 मेन्शन केल्यार मुख्यमंत्री उठून सांगले ना आमी 30 तारखेर करया. ते 30चे 2 झाले. 230 दिसा भितर काय 45 दिसा भितर मेडिकल कॉलेज खंयचे येतले ते बी निर्णय मुख्यमंत्री घेतलो. एक लक्षात घेवंक जाय की मनशाच्या जीवनाकडे एक वेगळे तरेन दृष्टिकोन असल्यार मनशाक ते हांव हांगा येवपाचे पयलीं हे भाशण तुम्ही ऐकता, माझ्या लक्षात आयले की माझो संबंध आहे डॉक्टर प्रमोद सावंत संबंध पयलींचे ना. हे आनी डॉक्टराक बी खबर आहा, म्हाका बी खबर आहा कितें घडलें कितें जालें हें आमकां दोगांक खबर आहा. पूण एक लक्षात घेवंक जाय की आयज देवी भगवतीक पांया पडून हांव येता. खंयच्यान पेडण्या आयलो काय मोपा एअरपोर्टार घेतलो पयले पांया पडटा थंय. जिता बी खबर नासता की हांव देवी कडनं आपयता, देवी केन्ना वयता, देवी कडेन पांया केन्ना पडटा. रातचो 4 बी भटाक सांगता अरे दार ओपन कर, म्हाका देवी पांया पडून वचूंक जाय. हे सगळे गोष्टी ते देवी आपयता की भगवती हा ते सांबाळपाक तुमकां आनी आमकां बरोबर बुद्धी दिवपाक. तशेंच पेडण्या मतदारसंघात तुमकां सगळ्यांक खबर आहा हांव भरपूर भोंवला. मिस्टर पार्सेकर हांकां खबर आहा. आणि ह्या मतदारसंघात आम्ही भोवले. ह्या मतदारसंघाची परिस्थिती कितें आहा, ह्या मतदारसंघात खाची कोपऱ्यात कितें कितें घडटा हांव भोवला. शिवोली मतदारसंघात भोवला. आयज मांद्रे मतदारसंघात खूप भोवला आणि भोवला घरोघरी भोवला. ल्हान ल्हान मिटिंग्स आमी घेतल्या, कळून संपर्क वाडयले लोकांकडे. पण हे तुवें टेन्शन घेवपाची गरज ना. हांव भोवला म्हणून हांव सांगता लोकांक. हांव बेश्टो भोवला लोकांक सांगपाक याद दिवपाक की बाबा विश्वजीत राणे हांगा तुमच्या मदलोच एक सामान्य नागरीक आणि भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो. लोकार्पण केले हे सांगता असताना म्हाका खूप खोस भोगता. विश्वजीत राणे हांच्यानी आज भाशण करता असताना हांव खरोखरूच तांचे पयल्यात पयलीं अभिनंदन करता की तेंच्यांनी ज्या पद्दतीचे डेडिकेशन हेल्थ सेक्टरात केला. सिन्स फ्रॉम द लास्ट मोर देन 2 टर्म, 3रो टर्म त्यांचो हो हेल्थ मिनिस्टर म्हणून फ्रॉम कंटिन्युअसली फॉर द 16 इयर्स. त्या खातीर नेटान तांचें अभिनंदन करात. एक रिव्हॉल्युशनरी बदल हेल्थ सेक्टरात तांच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात हाडला. मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात सगळ्यात व्हडले देशातले आयुष हॉस्पिटल जर ते कोणाक दिले आसत जाल्यार ते तुमकां दिले हेंय सांगपाचो म्हाका खूप अभिमान आसा. तुम्ही थंयसरल्यो कोणी म्हणजे फॅसिलिटीज घडये कदाचित पळोवंक ना. आज पर डे OPD आयुष हॉस्पिटलांतली मोर देन 800 आसा. लोक आयुष हॉस्पिटलांत बघीत वचना. थंयसर बरें जाता, सोयी मेळटा म्हणून तर थंय वता. हाफ द पेशंट एकदां महाराष्ट्रांतल्यान थंय येता. आयुष हॉस्पिटलांत सुद्धा अशाच पद्दतीच्यो वेल एस्टाब्लिश OT, एक्सरे टेक्निशियन, CT स्कॅन मशीन थंय अवेलेबल आसा. थंयसर अलॉंग विथ द आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणजे सगळ्या पद्दतीचे आयुर्वेदीक फिजिशियन, ताका स्पेशली गायनेकॉलॉजिस्ट आसतलो, ऑर्थोपेडिक आसतलो, मेडिसिन आसतलो, पिडियाट्रीक आसतलो. थंयसरूय बी ENT सर्जन आसा. थंयसरूय पंचकर्मा आसात. थंयसरूय बी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट तुमकां अवेलेबल आसा. म्हणून म्हणटा हांव की पेडणेकार खरे भाग्यवान जांकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्ही खंयच्याय जर आयुर्वेदीक हॉस्पिटलांत जर वतले आणि ती फॅसिलिटीज जर म्हटल्यार आसा इट इज टू कॉस्टली फॉर द पेशंट, बट ती फ्री ऑफ कॉस्ट थंय अवेलेबल आसा. आणि ताकाच धरून आज आम्ही पळयता की पेडण्यातल्या ह्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर तुवें ह्या हॉस्पिटलांत आम्ही आज विच इज अ लिंक फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणून तर आमचो डीन डॉक्टर तिवारी आणि डॉक्टर राजेश पाटील जे आमचे MS आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीत ते दोगूय हांगासर हजर आसात. विश्वजितान आपल्या भाशणांतल्यान एक्सप्लेन करता आसतना तुमकां सांगलें वेन इट इज अ लिंक हे आमी फक्त लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर लिंक न्ही. ॲट प्रेझेंट स्टेजीचेर म्हणजे इट मेडिसिन आसतलें, ऑर्थोपेडिक आसतलें, डेंटल आसतलें, एक्सरे आसतलें, ह्या सारकिल्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आयच्यान सुरवात जाल्ल्यो आसा.
तर आमी पळयताले की भितर वचून आत्तां आमी दोगांयनी चॅक केलें तर ऑलमोस्ट जे डॉक्टर्स आमकां अवेलेबल आसा ते डॉक्टर्स आमी आत्तां अवेलेबल केले. फाल्यां सकाळी तुमी म्हणटाले ओपीडी अजून सर्जरी सुरू जावंक ना मरे. ओटी सुरू करपा खातीर इट वील टेक्स 4 months. माझ्या ऑफिस आणि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस विश्वजीत राणेचे ऑफिस हे दोन्ही कॉर्डिनेट करीत आसा आणि इट वील टेक ऑलरेडी टेंडर जाल्या फुडल्या एक 4 ते चडांत चड 6 म्हयने हाज्या भितर ती ओटी सुरू जातली. ओटी सुरू जाल्या उपरांत आमकां एनेस्थेसिस्ट मेळपाक जाय, आमकां सर्जन मेळपाक जाय आणि त्याच्या उपरांत आयसीयू एस्टाब्लिश करपा खातीर आयसीयू इंटरव्हिनिस्ट आमकां अवेलेबल आसपाक जाय. आमी हाल्लीच डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसान आमच्या ऑलरेडी आमी एडवर्टायज केल्या. आमकां जाय ते कन्सल्टंट ऑनबोर्ड येवपाक लागल्या आणि ऑनबोर्ड येवपी कन्सल्टंट्स हे आमी वेगवेगळ्या कडेन आमच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर PHC सेंटर हांगासर इट इज लिंक विथ द गोवा मेडिकल कॉलेज ते एस्टाब्लिश करपा खातीर सुरवात केल्या. तशें आमी हांव त्या खातीर आव्हान करता की पेडण्या तालुक्यांतल्यान सुद्दां अशा पद्दतीचे डॉक्टर्स जे घडये कदाचित गोंया आणि गोंया भायर आसतले किंवा प्रायव्हेट प्रॅक्टीस करता आसतले हांव तांकां ओपनली इन्वायट करता. दे कॅन जॉइन द हेल्थ सर्व्हिसीस. वी आर रेडी टू अकोमोडेट दॅम इन टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसीस. आम्ही पहिली तारखेने आम्ही त्यांची सॅलरी वाडयल्या आणि ताका आव्हान केला की तुम्ही ऑन द कन्सल्टंट बेसीस, नॉट एज अ फुल टाइम बट कन्सल्टंट बेसीस पेडण्या तालुक्यातले जे डॉक्टर कोण भायर सर्व्हिस करता आसात जाल्यार तांच्यांनी घेवन या लोकांच्या सर्व्हिसीसा खातीर तुम्ही त्यांच्यानी हांगासर जॉईन जावचे जेणे करून आमच्या पेडण्या तालुक्यांतल्या लोकां खातीर ह्यो सर्व्हिसीस ज्यो आसा ह्यो तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळच्यो हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. गोंयची लोकसंख्या ही डे बाय डे वाडत आसा. गोंयांत येवपी टुरिस्ट हे डे बाय डे वाडत आसा. पहिली लिमिटेड लोकसंख्येत आमची एक मेडिकल कॉलेज शक्य आशिल्ली म्हणून हांव परत एकदा म्हणजे विश्वजीत राणे हांचे अभिनंदन करता की अनादर मेडिकल कॉलेज वी आर एस्टाब्लिशिंग इन द पेडनेम ब्लॉक की ताणें आज अनाउन्स केली. जाता तितके बेगीन आमी मेडिकल कॉलेज हांगासर एस्टाब्लिश करपाची ठरयता. आमच्या ह्याच परिसरात आमची जी जागा आसा त्याच जागेत एकोमोडेट करून, कारण ती सरकाराची जागा आसा. खूप उमेदीचो दीस आसा जे आयज खऱ्यांनी सगळ्या लोकांनी बी आयज फुडें सरून हांव तांकां जे आयज स्ट्रायक केलो हे हॉस्पिटल स्टार्ट जावचें म्हणून थंयसर तरी तेंचोय सगळ्यांचो हात आहा. ताका लागून आयज गव्हर्मेंटान जाता तितले फास्ट हे आयज हॉस्पिटल हांगा ओपन करून दिल्लें आसा आमकां आमच्या GMCक लिंक. खऱ्यांनीच उमेद दिसता जे आयज आमच्या पेडणेकरांक खऱ्यांनीच गरज आसली, जे आयज हांगासून बांबोळी तशेंच म्हापशा वचपाक लोकांक खूब त्रास जाताले. ताका लागून आनी आमच्या पेडण्यान आतां आमच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून नाका तशेंच आयुष हॉस्पिटल अशे नवे नवे प्रोजेक्ट येतात. त्या प्रोजेक्टाक लागून पब्लीक हे वाडत आहा. ताका लागून आमकां खऱ्यांनीच गरज आसलेली आमकां सारकी पेडण्यान ह्या हॉस्पिटलाची. आनी जो लक्ष्मीकांत पार्सेकर ज्या टायमार हो CM आसलो त्या टायमार ताणी खऱ्यांनीच बरो विचार केलो पेडणेकरांचो. सगळ्यांनी ताका एकदां ताळयो दिवच्यो